काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी गोयच्या काँग्रेस लिडरांनी आदिवासी आणि फिशिंग कम्युनिटीच्या समस्यांविशीं सारकी म्हायती दिवंक ना अशें मॉविन गुदिन्होन म्हळां. वास्को पत्रकार परिशदेंत तो उलयतालो. बाबू कवळेकाराच्या बायलेक तिकेट दिवन काँग्रेस फॅमिली राज हाडूंक सोदता असोय ताचो आरोप. काँग्रेस सरकार आसतना गोंया खातीर स्पेशल स्टेटस कित्याक मेळ्ळो ना असो ताचो प्रश्न. तेका लोकांनी विचारपा जाय आसलें की तुजे आवयन जेन्ना लास्ट पार्लिमेंटरी इलेक्शन साठींना जिखला तेन्ना सांगिल्लें आमी स्पेशल स्टेटस दिता गोंयांत. तुमी कित्याक दिवना तुमचो सरकार आसतना तेन्ना काँग्रेस आसतनाय 3 MP आसताले काँग्रेसीचे. कित्याक रिप्रेझेंटेशन दिवना मंत्रिमंडळान? आतां 3 2 मंत्री जाले. तुमकां गोंय सारकें निग्लेक्ट करपा जाय आसलें. बाबू कवलेकाराच्या घरा गेल्ली म्हणून तेका भेट दिवपाक. अरे बाबा तुवें बीजेपीन वयता वचनाका, प्लीज तूं राव म्हणून तो रावलो. एक कंडिशन घालून आपले बायलेकूय तिकेट जाय सांगेसून. म्हणजे फॅमिली राज पोत्तून हाडपाची प्रयत्न चालू आसा काँग्रेसीन. भाजपाचो मणियारो दामू नायकान राहुल गांधीची बरीच टिका केली. राहुलचे भाशण हे जोक ऑफ द डे आसलें अशेंय तो उलयलो. राहुल गांधी गोंयांत येवप आनी एक धाकट्याशा कॉन्स्टिट्युएन्सी पुरत्यान सभे सारकें संबोधीत करप आनी हाडप व्हडलो. खोदा पहाड निकला चुआ हाजे वयल्या आनी दुसरें उदाहरण खंयचेच हांगसर आसचें ना. आनी यत्नाच भितर ताका कितें म्हणटात ते नमनाकच कुस्को नाल फोडलो म्हणटात ते तांकां तो दाखोवन दिल्लो आसा थंय. आनी एक बरी गजाल की अशे अनेक काँग्रेसले अनेक लोक ताका सोडून आनी भारतीय जनता पार्टीन जॉयन जायत आसा. लोक इतली काँग्रेसीक भेटिल्ली आसा. म्हाका दिसता इलेक्शन लागीं पावून फॉर्म भरता तेन्ना म्हाका दिसता आंकडे सुद्दां कांय शिल्लक उरचे ना. बांदवडे पंचायतीची पंच शर्मिला रोटलेकर आनी तिचो पूत सौरभ रोटलेकरान 50 युथ कार्यकर्त्यां सयत भाजपात प्रवेश केलो. 30 दिसां भितर 8 ते 10 हजार नवे वांगडी करतले अशें दत्तप्रसाद नायकान सांगलें. मडकय मतदारसंघान जितकी युवा जनता आसा, सिनियर कार्यकर्ते कोण आसा, हांव तांचे कडेन मागतां एक गरज आसा भारतीय जनता पार्टीचो हांगा आमदार येवपाचो. ब्युरो रिपोर्ट पुरंट. घेवया एक ब्रेक.